गोयची कोंकणी तशीच पोरणी मराठी फिल्मां गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी पळोवची देखून गोंय मनरिजवण संस्थेच्या वतीन गांवांगांवांनी ही फिल्मां दाखोवची अशी मागणी मुखेलमंत्र्या कडेन केल्या अशी माहिती दिवचलची आमदार दिलायला लोबोन गोंय मनरिजवण संस्थेचो ताबो घेतल्या उपरांत दिली। तशेंच ह्या संस्थेच्या वरवीं गोंयांत जशे आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जाता त्याच तरेन गोंयच्या कोंकणी फिल्मांचोय महोत्सव करपाचो आमचो विचार आसा अशें दिलायला लोबोन ह्या वेळार सांगलें। First of all, I have already given suggestion to our Honorable Chief Minister की ही जी आमची आदली क्लासिक मुवीज हा इन कोंकणी एज वेल एज मराठी ते एक मोबाईल ट्रेलराचेर घालून गांवांनी एक बिकॉज दिस यूथ ऑफ आस डोंट नो अबाउट अ क्लासिक ओल्ड मुवीज तर गांवान एक कोंकणी एक मराठी मूवी दाखोवचे म्हणून सो CM हॅज हर्ड अँड ही इज अग्रीड। बिसायड्स दॅट मेन थिंग की आमचे स्किमी आसल्यो म्हणून आयकलां हांवें आमच्या आर्टिस्टांक आमच्या फिल्म मेकरांक कितें पयशे कितें सम फायनान्शियल एसिस्टंट दे टू गेट and that is somehow stopped somewhere. They revive करपाक either through of ESG or through आमच्या आर्ट एंड कल्चर त्या डिपार्टमेंटान बट दे शूड गेट दॅट फायनान्शियल एसिस्टंट। मेन थिंग इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसता हेच गोंयचे फिल्म फेस्टिवल ते आसचे म्हणून आमचे विचार हा। सी इट विल बी इन द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर बजेटान घालूंक जाय आनी ते फुडले